म्हापसा वाठारांतल्यान एक धक्को दिवपी घडणूक उस्वाडाक आयल्या। सावंतवाडीच्या एका कुटुंबातले बापूय आनी ताच्या 7 वर्सां पिरायेच्या पुताची कूड करासवाडो वाठारांतल्या भाड्याच्या कुडीत दुबावीतपणान सापडल्या। त्याच कुटुंबातल्या बायलेची भलायकी गंभीर आसून तिका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या। हे घडणुकेक लागून वाठारांत बोळा निर्माण जाला, तशेंच म्हापसा पुलिसांनी तपास सुरू केला। म्हापशा करसवाडो वाठारांत एक धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयला। म्हापशेच्या साईनगर करसवाड्यार बिराडाक रावपी सावंतवाडीचें कुटुंब आपल्याच कुडीत दुबावीतपणान मरण आयिल्ल्याचे सापडिल्ल्यान वाठारांत खवदळ पातळ्ळा। जाल्यार बायलेची भलायकी गंभीर आसा, तिचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे कुटुंब मूळ महाराष्ट्रांतले आशिल्ल्याचे कळटा। हे घडणुकेत बापूय अजय जाधव आनी 7 वर्सां पिरायेचो ताजो पूत अथर्व जाधव हांकां मरण आयले, जाल्यार सुवर्णा जाधव गंभीर जखमी आसा। घडणुकेची म्हायती मेळटकच म्हापशा पुलिसांनी वचून पंचनामो केलो आनी कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्यो। ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी म्हापशे पुलीस करतात। ह्या प्रकरणाचे खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना। कितके जाण आसा डेड फावंड आसा? आता आमकां सद्या 2 डेड बॉडीज मेळ्ळा, बापूय आनी चेडो। ओके, कितके वर्साचे ते? चेडो आसा 7 वर्साचो। ओके, बापूय आसा 38 इयर्स। कित्याक लागून कितें नशीब चालू आमी तुमकां मागीर दिता। आनी आवय ताजी बायल आसा ती सद्या आमी क्रिटिकल कंडिशनान ताका हॉस्पिटलान एडमीट केला। आता ती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत गेली, थंयच्यान ताका जीएमसी रेफर केला आनी ताजो उपचार चालू आसा। भितर कितें कळ्ळां, कितें दिसलां तुमकां? ना, आतां आमी सगळे आमी टीम काम करता, वी आर वर्किंग, पळयता, वील कम टू हांगा करासवाडा इंदिरानगर म्हणटा। आतां म्हाका ते घराचो ओनर आहा रामकृष्णा रावता, तेणें म्हाका फोन मारलो। हांव येना फुडें पळयलें हांगा एम्बुलन्स आसली आनी तेच्या उपरांत विचारता जाल्यार कितें जालें, सुसायड केला म्हळें, कोण तरी पॉयजन घेतला म्हळें। तेच्या उपरांत ती बायल आहा ती मातशी क्रिटिकल कंडिशनान आहा, ताका बांबोळे शिफ्ट केले आतां एज्युलन्स। आनी आतां पुलीस येयल्यार इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा, साहेब बी येयला। हांवें पुलिशेक फोन मारलो पयलीं। हांगा तिगां रावताली म्हणटा ते, रुमार रावताली, रुमान रावताली, रेंटेड रुमान रावताली। रामकृष्णा राव त्याच्या रुमान रावताली। कितली जाणां आसली ती? तिगां जाणां। एक ल्हान भुरगो आतां 7 वर्सांचो, तो सेंट एंथनी स्कुलान शिकतालो आनी तो खंय तरी बँकेन पणजे कामाक आहाय म्हणटा। आनी तेंचें एक्चुअली घर खंय सोंदुल्लें। आतां तेंचो मागीर तो बापूय येयल्लो न्हू, बापूय येयल्या उपरांत दारू उगडला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।